धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप। इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्लें तेन्ना जळीमळी शिंपडलेलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी आंत्योकेक पर्यंत पावलो। पूण जुदेवां भायर आनीक कोणाकूच ती देवाचें उतर परगोटी नासली। पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवांतलीं तीं आंत्योकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटूंक तांणी सुरू केलें। सोमयान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोमयाशी परतलीं। ही खबर जेरुसलेमचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंत्योकेक धाडलो। थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो। आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली। उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंत्योकेक हाडलो। एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक ताणें शिकोवण दिली। आंत्योकेक शिसांक पयलेच पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें। देवाचें उतर हें। आमचो जबाब सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणांत। पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें। जाकोबाच्या सगळ्या शारा नोगरां परस सियोनाच्या दारवंट्याची तो चड अपुरबाय करता। तुजे व्हडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा। जबाब सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणांत। म्हाका ओळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों, तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया। त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो, पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तिचीं बाळां। ताणेंच भोव ओर्त्या देवान सियोन शार थीर करून दवरलां। जबाब सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणांत। पोरजांचे पोट्टेर सर्वेस्पर अशें बरयता, ओमकी ओमकी पोरजा ह्या शाराक जल्मली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपांत सगळ्यांक ठिकाण। जबाब सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणांत। उद्गार। म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात। जुवांवां प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। हिवाळ्याच्या समयार जेरुसल्यांत भेटवणेची परब चलताली। देव मंदिरांत सालोमावाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हळें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावांत दवरतलोय? तूं अभिशिक्त जाल्यार आमकां सारकें सांग। जेजून तांकां परतिपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी
सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवे हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात. कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात, आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. तीं कदींच इबाड जावचीं नात, आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत. तो सगळ्यां परस व्हड, आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.